ಖಾಲಿ ತುಮಿ ಆಮೇಲೆ ಬ್ಲೂಪರ್ಸ್ ಅನಿ ಪಡೆಯಲೆ ಆಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನಿ ಕಡ್ತಾನ ಅಮ್ಮಿ ಕಿತ್ಲಿ ಫನ್ करताती कितले एन्जॉय करतात म्हणून पळयले आज आम्ही आमगेले ब्रह्मल घंटीचे पुरा कॅरेक्टराचे किरुपरीचे एक फोन दिताली पळयते हुडगा ससवे पडियालची माई एकली दीपका सोयरीक घेऊन आयलेली ती कोण म्हण दाखयता हे नमस्ते माई नमस्कार. मालती माई आता तुम्हेल बगे आमगेल वीक्षकांक एक सण तिरुपरीचे दिव का दिवा ವೀಕ್ಷಕಾचे समस्त ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ ಮಾಲತಿ ಹೆಗಡೆलो नमस्कार. तुमगेले ब्रह्माल गांठी म्हणून सांगून सिरियल येतस तांत भितर एक हांवें सान एक रोल केला. तांत भितर ही पद्मीन माय म्हणून एक येतस नव ती मिगेल क्लोज फ्रेंडा भशेन मिगेल भयणी म्हणके तीन म्हाका सानू एक रोल आसा करी म्हणून म्हणलें तशें हांव केल्लो. म्हाका मस्त खूश जाली. तशीची तुमगेले ते विक्षका दाखून मस्त सिरियल येवं तशें जेवो आनी तुमगेलें नांव GSB समाजांत मस्त मुखार वच्चो पण तूं हांव देवाले मागता. नमस्कार. थँक्स माई तुम्हेल बगे एक किरुपरीचे आमगेले वीक्षकांक दिलेले आसा आणि तुमका अनेक आमगेल ब्रह्माल गांठीचे फनी कॅरेक्टर शीलू हुडगा ससनव तुमका अबिल शीलू. हाय शीला. हाय कोण म्हणून कळली की शीलू. नमस्कार ವೀಕ್ಷಕಾಕ मिगेल नाव सौम्या पै. थँक्स सौम्या तुगे परिचय दिलेला का आता अनेक कॅरेक्टर इंपॉर्टंट कॅरेक्टर आಮೇಲೆ ब्रह्माल गांठींतू मिगे लहान कॅरेक्टर मिगे लहान जल्ला आसना तगून आयले वेळी आमके एक पार्ट जावक आशिल्ले बट आमी सोदून पुरजल कोणेय मेळ्ळी नाल्यार एक्टिंगाक बट एकली लास्ट फायनली मेळ्ळी वीणा म्हणून ती अबिल अक्का काशा अक्का हंगस पळयते. वीणा तुगेले एक परिचय दी. नमस्कार सर्व ವೀಕ್ಷಕಾಂಕ हांव कोण म्हणून कळ्ळें हांव ब्रह्माल गांठींतू पद्मिनील बामणो आनी पुजाले बाप्पू शावनो रोल केलेले तांतू मस्त एन्जॉय केले. हांव बॉम्बे देखून वीणा वी प्रभू. थँक्स वीणाका तुगेले एक किरूप परिचय आमगे वीक्षकांक दिलेला आहे सूपर वीणाकाले ऍक्टिंग आता मी गेलो ते या अनेकल्या परिचय दिता ती कोण म्हण तुम्ही गेस करा पळया. हाय जयू तुगेले एक परिचय दी आम्ही वीक्षकांक. हाय हांव कोण कळ्ळें अभिराम अभि आनी अनेक कॅरेक्टर केला हांवें. प्रिया म्हणून पुजाल फ्रेंड जावन प्रिया म्हणून एक कॅरेक्टर केला. मिगेल नांव जयलक्ष्मी शेणे. म्हाका ब्रह्माल गांठींतू एक रोल करतले म्हणून सांगून योगिनीन म्हळ्यार पद्मिनाकान याने विद्या प्रभू तिणें म्हाका एक करतले म्हणून निमगिलें. ताका हांव जायत म्हणून सांगलें. म्हाका मस्त खूश जालें हे रोलांनी ऍक्ट करतना आनी कसं म्हण तिका एक मस्त थँक्स सांगूंक हांव एक इश्ट पावता सर आनीक विसरूं ना. कसं म्हळ्यार आमगेले एक विक्षा टीम ते विक्षा टिमान म्हाका मस्त सपोर्ट केला. ताजे खातीर तुमकां थँक्स सांगूंक हांव इश्ट पावता सर आनी वीक्षकांकय कॉमेंट्स दिलेल्यांक मस्त थँक्स. हाय पूजा. हाय डी ही आमगेले डी तुगेले एक हाय परिचय दी आमगे वीक्षकांक. नमस्कार. मिगेल नाव रम्या पै. हांव हे विक्षा चॅनलाचे ब्रह्मल गांठी सिरियलांतू देव मम्मले धू आनी पूत जावन पार्ट केला. तशी तुम्ही पुरा म्हाका मस्त लायक आनी शेअर करून मस्त सपोर्ट केला. तुमकां पुरा मिगेल धन्यवाद. हे पूजा तू पूरा जनरल पात्र परिचय केलाय जाल्यार तुगेल कसं सांगा न्ही न्हू तुवें सांग तुगेल किरू परिचय विक्षा चॅनलाचे दी. नमस्कार तुमकां पुरो गोतशिल्ले वरी हांव पूजा मिगे नांव प्रभा नायक म्हणून हांव प्रोफेशनल जावन हांव ड्रेसिंग आनी करता प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट आनी कसं म्हळ्यार म्हाका एक चान्स दिला आनी तूं म्हाका ऍक्टिंगाची ABCD वतना बट आनी तूं फर्स्ट टायम हांव ऍक्ट करचें फर्स्टाक म्हाका वत नाशिल्लें कॅमेरा कशी फेस करचें मस्त कश्ट जाल्लें बट आमगेले टिमाची पुरा मस्त सपोर्टीव आसा ती आनी तूं ಕೆಲವು ಜನ आतां विद्याका आनी तांणी पुरा शांतीबाई पुरा पुढ तगून तांगेले चंदूल चकोरी पुरा ती कोण गोत्ताशिल्ली तसली पुरा आमकां सपोर्ट करून आमी कशी सांगता कसं म्हण पुरा सांगताशिल्ली ती सो पुरा आमी बायल मनशां जाल्ले मी ती आमकां मस्त कश्ट जाता घरकडेय मॅनेज करका आनी आमगेले कसं प्रोफेशन आसा तेवूय पळोवका आनी हांगा ऍक्टिंगय करका पुरा आनी ಕೆಲವು जण निमित आशिल्ली कशी करतात तुमी म्हणून आनी सुदर्शन हेगडे माम आनी वीणा हेगडे तांकां मस्त थँक्स तांणी आमकां शूटिंग काडच्या तांगेलें घर दिलां हांगाचें
फ्लॅट सो आमकां येवन हांगा शूटिंग करच्याक आनी मस्त इजी जाल्लें आनी केलो जन पुरा आसा ते आमगेले वीक्षक तांगेले कॉमेंट्स आमकां मस्त उमेद दिता आशिल्ले आनी नेक्स्ट करच्याक आनी पुरा कॉमेंट्सान पुरा आमगेले करेक्शन कसं करता आमी नेक्स्ट कसं करता पुरा तसं सजेशन दिता आशिल्लें तांकां पुरा मस्त थँक्स आनी की तुमगेले सपोर्ट अशी आसो आमगेले विक्षा टीमाक थँक्स नी पुरा हाय अम्मा हाय ही मिगेले रील अम्मा आणि मस्त एनर्जेटिक लेडी हांव पळयल्या पैकी आणि आमगेले खंयचेय मस्त विक्षा चॅनलांत आमी कसकसांनी इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज घालतात की तर पुरा इनिशिएटिव्ह घेवन फर्स्टा पुरा तयार असता ते पुरा तयार करचे हेणे ते करतर आमकां पळय ते रेडी जाला येवन तुमी पुरा एकड़ो शूटिंगा येवन वचा म्हणून ताजे मागीर आमी येवचे सो ते पुरा तितली एनर्जी देव दिवू आनी मस्त मस्त व्हिडिओ काडो म्हणून हांव मागता थँक्स विद्येका ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ तुमगेल प्रीतीक ब्रह्माल गांटी सिरियल ऑलरेडी 36 एपिसोड जाल्ला 37 महा एपिसोड येवचार आस आमगेले ह्या सिरियलांत ऍक्ट करतले कोणीय प्रोफेशनल नाची आनी आमी एक आमगेले म्हालगडे म्हळ्यार प्राय जाल्ल्यांक आमगेले सिरियल मस्त गंमत जाता म्हणून सांगता ती ताजे खातीर आमगेले पुरा समाजात लेडीज ओटू जावन हें एक सिरियल केल्लेलें आसा तुमगेल सपोर्ट प्रोत्साह आमकां मोटिवेशन हे ब्रह्माल गांठी सिरियलांत ऍक्ट केलेले पुरा जनान तांगेल पात्राक जस्टीस दिवचे प्रयत्न केला तुमकां खुशी जाला म्हणून हांव लेखता सुदर्शन हेगडो मेगेल क्लासमेट सुदर्शन हेगडो वीणा हेगडे आमी फॅमिली फ्रेंड्स सुदर्शन वीणा तुमकां मस्त थँक्स तुमगेल सहकारा खातीर आनीक कसं म्हळ्यार मस्त जना निमगेले तुमी खंयची कॅमेरार शूट करतात आमगेले खंयचे कॅमेरा ना आमी आमगेले मोबायलांतू शूट करून रचना एडिट करता आनी आमी अपलोड करतात आमगेले व्हिडिओ आता तुम्ही सुमार जनाले ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಸರ್ವಾಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಿರುಪರಿಚಯ ಪಳೆಯಲಿಂತಿ ಅನಿಕಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಟೀಮ್ ಅಂತ ಅಶಿಲಿಂತಿ ಬಟ್ ಪೂರಂಕೆ ಆಜ್ ಯೋಚೆ ಜಾಯಿನಿ आणि ಕೆಲವು ಜನ ಆಮೇಲೆ ಶಿರ್ಸಿ ಮಾಮ ಭದ್ರಾವತಿ ತುಕುನು आणि दुबईचे दोघ देव मामानी देवकी माई आणि शोभा कामत मणिपाल तुकुनु डॉक्टर त्यांनी पुरं तंतंगेल किरुपरिचय तमका व्हिडिओ कोण पेटयलेला आसा ते आता नेक्स्ट तुम्ही पळयती नमस्कारो हांव शांती शेणे ब्रह्माल गांठीचे तुमगेले मोगाचे मोईन माई हांव हे सिरियलांतू हांवें 3 बगे पात्र केला ते खंयचे म्हळ्यार रामराय मामू सुबमामू मोईन माई हे पात्र तुमकां मस्त खूश जाल्ला म्हूण लेखता हांव तुमकां पुरा जनाकय नमस्कारू म्हगेलें नांव सुदर्शन हेगडे म्हगेलें गांव कारकड म्हळ्यार तें मूलस्थान आतां हांव आसचें दुबईंत तें कर्मस्थान तुमकां पुरा जनांक गोत्त आसल्यावरी आमगेलें मोगाचें सिरियल आमचेगेलें सिरियल ब्रह्माली गांठी हांतू देवमाम म्हळ्यार देवावरी आशिल्लो देवमाम जावन हांव पात्र केला म्हगेलें एक्टींग तुमकां पुरा जनांकय खूश केला म्हणून हांव लेखता तुमगेले प्रोत्साहू ह्या विक्षा टिमा वटू निरंतर जावन आसचो म्हूण हांव तुमगे लागीं विनंती करता आनी मेनली कसं सांगचें म्हळ्यार ते स्क्रिप्ट तांणी थंय नकून बरोवन पेटोवचें आमी हांगा ते स्क्रिप्ट मोबायलार शूट करून तांकां ईमेलार ट्रान्सफरार मेल करून पेटोवचें जाल्यार ती थंय आमगेले रचना प्रभू एलेमरे एक आयुश्य आशिल्ली रचना प्रभू एडिटर आसा ती इतली छंद जावन एडिट करता म्हणून म्हळ्यार हांगाचे आनी थंयचे विंगड म्हणून कोणाकय कळना आमी थंय राबून थंय आसून शूटिंग केल्या वरी जाल्ला तितले नमूने सुपर एडिटींग करता आमगेली रचना प्रभू कितले जाय म्हळ्यार असले एडिटींग आमगेले क्लोज फ्रेंड निमगीत आशिल्लो तुमगेले सिरियल लायक येता वय जाल्यार एडिटर कोण ताजी एडिटर कोण मारया तें म्हाका सांग म्हणून तो तितले आश्चर्य निमगिता कसल्याक म्हणून ताका निमगेले ते एडिटींग विंगड म्हणून तुमी सांगले शिवाय आमकां कळयना हांव लेखला मरे ते एक एडिटींग एकच थंय दखून तुमी शूट केल्लें म्हणून हांव लेखला तशी तो तितले आश्चर्य निमगीत आशिल्लो हांतू कळटा एडिटींग कशी जाल्ला म्हणून ते ब्रह्माल गांठी सक्सेस कारण मेन कसं म्हळ्यार स्क्रिप्ट म्हळ्यार तांचो तितली वेटेज आशिल्ली सो त्या नमुने मेंबर्सान ओट्ट जावन पेटयले तसले स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट ताजे निमत ते सक्सेस जाल्ले म्हणून सांगेत सो स्क्रिप्ट आनी एडिटींग केदन लायक जालें की सिरियल खंडितची लायक जाल्ला म्हणून हांव लेखता हाका मेन कारण खंयचेय काम आमी
चांग कामारी सूर चांग मनारी सूर करतना ते ऑटोमॅटिक जावन जनाल सहकार मेळटा आनी देवाल दय आसता. ह्या दोन केदना ಒಟ್ಟು जाल्ली की खंयचेय काम यशस्वी जावन येता म्हणलेलें खंडीत जावन हांव सांगता. प्रथम जावन ब्रह्माल गांठी सिरियलांत देव माम जावन पात्र करूंक म्हाका अवकाश दिल्ल्याक विक्षा टीम चॅनलाक हांव आभारी जावन आसा. तांगेल्या विक्षा टिमाचे विशयी सांगचे म्हण जाल्यार तांणी सुरवेक आमकां एक शॉर्ट फिल्म करूंक अवकाश दिल्लो तें कोविडा टायमार वर्क फ्रॉम होम म्हूण. ताजे नंतर तांणी ब्रह्माल गांठी सिरियलाक आमकां आनेक अवकाश दिलो. तशींच तांणी सुरवेक चंदूल चकोरी म्हूण एक सिरियल केलें, सुपर सिरियल जाला तांगेलें. ताजे नंतर वर्क फ्रॉम होम म्हूण कन्नडार केल्लें. ताजे नंतर आतां तिन्नीच तांगेलें सिरियल ब्रह्माल गांठी म्हूण तेवय भारी फेमस जाला. ब्रह्माल गांठी सिरियल त्या तिन्नीचे सिरियल तांणी खाली सिरियल मात्र न्ही विंगड आमची गेले तुमगेले अष्टमी वेळार मुद्दू कृष्ण स्पर्धे म्हणून तांणी घाला अरेंज केला. तशीच चवथी वेळार गौरी पुजे वायण कशी पुजूचे ताका वायण पुजूक कसं साहित्य जावका आनी 16 नमने पूल जावका. ते 16 नमने पूल नांव कसं ते खंय मेळटा ताजी फाड्डी कशी करचे ताजी कसं साहित्य पुराय नमने डिटेल तांणी गौरी पुजेची घाला. तशींच चवथीक जे सांगचे म्हण जाल्यार कशें ताका डेकोरेशन करीत तें डेकोरेशन करूंक कसं साहित्य जावका आनी गणपती पूज कशी करची हें तें पुरा तांणी चंद करून एक्सप्लेन केलां. आमगेले मोगाचे टीम विक्षा हाजे खातीर हांव बरयलें एक 3 लायनाचें कवन तुमगेले मुखारी सांगच्याक हांव आश पावतां. आमगेले मोगाचे टीम विक्षा हांतू आनीकय लायक कार्यक्रम येवची तशी जावो हेंची आमगेली आकांक्षा. तुमकां देव सदाकाल फटीबल राबून कोरो रक्षा हेंची आमगेले मनाची अपेक्षा. धन्यवाद. नमस्कार. म्हगेलें नांव विणा हेगडे म्हणून हांव दुबयतून. हें ब्रह्माल गांठी सिरियलांतू तुमी पुरा पळयल्या वरी तुमगेली मोगाची म्हण हांव कोणेय मोग करनी मोगतांतू सिरियलांतू स्टेटस मेंटेन करतसली देवकी माय. आनी ह्या सिरियलांतू वन एंड ओनली नेगेटिव्ह कॅरेक्टर म्हळ्यार पुराय जन हांतू चांग पुरा पूजा जावो पद्मीन माई देव मामू प्रत्येकली चांग वायट आशिल्ली एक कॅरेक्टर देवकी माय. आनी पुरा जनान पळयल जनान तूं केन्ना समजत की कितले तुका दुडवा आशी पुरा म्हणटाना म्हाका खुशी जाता आशिल्ली. कित्याक म्हळ्यार हांवें म्हगेल्या पार्टाक केल्लें ते पात्राक हांव जस्टीस दिला म्हूण म्हाका कळटा आशिल्लें. आनी हांव लेखता म्हगेले हे पात्रा निमती म्हळ्यार देवकी मायेले एक कॅरेक्टरा निमती खंयचेय बायल मनीशी तसल देण्याचें आशी पुरा आशिल्लें आसल्यार तिका कोण नसो पुरो चलयेकाराक कितले ताजे निमती दुख्ख जाता म्हणून तसल कोणें आसल्यार हें पळयल निमती सुदारसून आसूं पुरो म्हूण हांव लेखता आसा. आनी आमी हांगा तुकून दुबय तुकून कोर्ण पेटयल्यार थंय कळना तशी ते एडिट केलेलें तसलें आमगेले एडिटर रचना प्रभू भारी एक्सलंट तिणें वर्क केला. आनी स्क्रिप्ट आनी थंय आशिल्ले विक्षा टिमाचे दुसरे पात्र केलेले कलाविद तांणी आमकां गेल्ले वेळा मस्त मोग दाखयला. आनी तांगेलेय म्हणल्यार वरी आमकां एक चंद करून ट्रीट केला. आनी प्रती एकल्यान तांकां दिलेलें पात्र ताजे परकाय प्रवेश म्हणटा पळय तशी त्या पात्रा भितर वचून आमी बदल तांणी ते आमी इमॅजिन करची तशी तेची पात्र तांणीची म्हणल्यार वरी प्रत्येक एक्टरान लायक करून एक्ट केला. तशी आमी त्या विक्षा टिमाचे आमी ताजी एक पात्र हें जाल्ल्याचें एक पार्ट म्हूण सांगूक म्हाका भारी खुशी जाता आसा. आनी विक्षा टिमा तुकून आनी मुखारी असल मस्त स्किट सिरियल जाता असो मस्त कलाविदांक तांणी आनी खंय चान्स दिता आसोची म्हणून हांव पुरा जनाल तर्फेन निमून घेता. विक्षा टिमा विशयी उलोवचें म्हण जाल्यार तांणी शॉर्ट फिल्म स्किट सिरियल हे मात्र न्ही मुखावयल्या आमगेले जनरेशनाक मुखावयल पिळगेक उपयोग जावंक तसले आतां व्हंकलेक कास मारची कशी एक वायणा पूज कशी करची नवी चुडी कशी करची ते कशी बांदूचे कसं साहित्य जावका
चवथीचे अष्टमीचे पंचकादायी करचे प्रत्येक विशयांतू तांणी व्हिडिओ करता आसाची ह्या पुरा कोरका जाल्यार तितले सुलभ काम नाही ताजी मागशी मस्त एफर्ट घालका पडता इतले एफर्ट घाल न्हू तांणी असल पुरा इत्या करता आसा म्हळ्यार ह्या पुरा विशय आमगेल मुखा वयले जनरेशनाचे चेडूवांक पळका ह्या एक रेकॉर्ड जावन आसूं का म्हणल्या खातीर करता आसाची इतले पुरा काम करचे आमगेल समाजा खातीर करचे हे आमगेलेची कोंकणीची एक चॅनल विक्षा टीम आनी आनीक असल मस्त कार्यक्रम करून नंबर 1 कोंकणी चॅनल जावं का म्हणून हांव देवा लागीं मागून घेता धन्यवाद.